आमच्या देशात शिक्षणाचो प्रसार जायत आसा, विज्ञानाची उदरगत जायत आसा, पूण ज्या प्रमाणात ही उदरगत जाता त्या प्रमाणात लोकां मदलें अज्ञान आनी अंधश्रद्धा उणी जाता असो मात अनुभव येना। म्हणजे शिक्षणाचो परिणाम वा प्रभाव ह्या दोशांचेर पडना काय कितें असो एक दुबाव मनांत उप्रासता। हाची गवाय सोदपाक चड पयस वचपाची गरज ना। हालींच कर्नाटकांत एक वाद जालो। एका कन्नड कलाकारान म्हळें, फिल्म कलाकारान, की हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा न्हय। ताजेर बॉलिवूडांतलो अजय देवगण उसळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो की ना, हिंदी हीच राष्ट्राची राष्ट्रभाषा। आनी मागीर वाद सुरू जालो। तातूंत दुसरेय पडले, दुसरेय उलोवंक लागले। पूण जे हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणटाले त्या सभाग्यांनी संविधान वाचूंक ना, कायदे वाचूंक नात आनी खंयच्या आधाराचेर आपूण हें उलयता हाची जाणविकाय धरूंक ना। खरें पळयल्यार कन्नड फिल्म कलाकार जे म्हणटालो तें खरें, तें सत्य। आमच्या देशाक राष्ट्रभाषा ना। आनीक हो विशय नवो न्हय। कॉन्स्टिट्यूशन लागू जावच्या आदीं जेन्ना मसुद्याचेर चर्चा जाताली तेन्ना हो प्रश्न आयिल्लो आनी तेन्ना राष्ट्रभाषा आसची काय नासची, राष्ट्रभाषा आसली जाल्यार ती खंयची आसची हाजेर खूब वेळ चर्चा चल्ली। आनी ती चर्चा जेन्ना सोंपना जाली तेन्ना गोपाळकृष्ण अय्यंगार आनी डॉक्टर के.एम. मुन्शी हांणी कांय तजविजो भितर घालपाचो प्रस्ताव मांडलो आनी ह्या तजविजां प्रमाणें हिंदी ही केंद्राची राजभाषा केली आनी प्रत्येक राज्याक आनी संघ प्रदेशाक अधिकार दिलो आपापली राजभाषा करपाचो। आनी त्या प्रमाणें आमच्या देशांत घडलां। राज्यांनी आपल्यो राजभाशा थारायल्यात आनी संघ प्रदेशांनी त्यो थारायल्यात। म्हणटकच राष्ट्रभाषा ना आमकां आनी तें ठरोवन करूंक ना। ताचीं कारणांय दिल्लीं आसात। ताचें कारण आमी एकभाशी लोक न्हय। आमचो देश भोवभाशीक। देखून ह्या भाशांचेर आदारिल्ली संस्कृताय तिगून उरची, तातूंतली विविधताय तिगून उरची, ह्या खातीर सगळ्यो भाशा सांबाळच्यो। ह्या विचारांतल्यान राष्ट्रभाषा म्हणटा तो मुद्दो कुशीन दवरला। पूण हें अजय देवगणाक कोण सांगतलो? ताका संविधान वाचपाक वेळ आसा। वाचलें जाल्यार तें तकलेंत कितलें वतलें काय तें उमथे कळशार उदक जातलें तेंय सांगूंक जायना। तात्पर्य हो वाद चल्लो आनी आतां तो थांबला।